समस्त गोंयकारांचो कार्निवाल आयच्यान सुरवात जाता। आमच्या बरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमची गोंयची बॉलिवूड तशीच व्हेरी फेमस एक्ट्रेस बाय वर्षा उसगांवकर, तशेंच आमचो डायरेक्टर केदार, आमचो मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, तसोच MD बाब कुलदीप, बाकी सगळे हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आसात। आज कार्निवालची सुरवात जाता आणि वी टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू विश ऑल गोवन्स हॅपी कार्निवल 2025। कार्निवल म्हणटकर एक सिंबल ऑफ वॉर्म, सिंबल ऑफ वायब्रन्सी अँड सिंबल ऑफ आवर कल्चर विच हॅज बीन देयर फॉर लॉंग एज फार एज गोवा इज कन्सर्न। गोयचो कार्निवल म्हणले इज अ फेस्टिवल वे लायक कार्निवल इन शिगमो थ्रू आउट द इयर पीपल डिफरंटली फ्रॉम डॉमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स मुद्दाम येता व कार्निवल आणि शिगम्याचो आस्वाद घेवपाक। आज कार्निवल घेता आसतना इट अलाउज अस टू शोकेज आवर कल्चर, our heritage, our tradition, our culinary and make it very inclusive. सगळ्या हातून लोक कम्युनिटीज वेगळे कम्युनिटीज हातून भाग घेतात आणि ताज्या खातीर वेगळे लोकांक हाजो आस्वाद घेता आसतना इट गिव्स अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम टू अर्न एज वेल, मेकिंग इट व्हेरी इन्क्लुसिव्ह. This goes with a very good thought of our theme of regenerative tourism, which is the first in the country that Goa government has started under Dr. Pramod Sawant. रिजेनरेटिव्ह टुरिझमाच्या अंडर 4 पिलर येतात: इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट, सोसायटी आणि कल्चर. आणि कार्निवल फिट्स इनटू दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आज पणजे, फाल्यां मडगांव, एरवा, आमच्या वास्को आणि मागीर म्हापशा आणि मोर्जे अशें करून 4 days ऑफ सेलिब्रेशन जाले. देन द लँड पीरियड स्टार्ट्स. Our King Mama this year, Cleven Matthew Fernandez, who has been here, selected through a proper series of interviews and the rest of the things, I think is today going to read out a decree and open the carnival. आजच्या दिसाक मुख्यमंत्र्याक आणि आम्ही दोघी जण मिळून जे आज कार्निवल सुरुवात करता त्या कार्निवलांतल्यान कॉम्युनल हार्मनी गोंयची आणि ती वायब्रंट कल्चर जो लोकां फुडें हाडटा आसतना सगळे जितले फ्लोट्स आज पार्टिसिपेट जाले ट्रेडिशनल आनी बाकीचे तांकां शुभेच्छा दिता. तशेंच आर्टिस्ट जे आसा तांकां शुभेच्छा दिता अँड विशिंग ऑल गोवन्स विवा कार्निवल. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक, खूप आणि म्हजो नमस्कार. आज आमच्या गोंय राज्याचे CM मानेस्त प्रमोद बाब सावंत, तशेंच मिनिस्टर खंवटे साहेब, तशेंच मेयर आसात रोहित मोन्सेरात आणि बाकीचे सगळे गोंयकार, तांकां हांव परत नमस्कार करता. आणि म्हाका मुद्दम गोवा टुरिझमान आणि गोवा गव्हर्मेंटान आज हांगा इन्वायट केले. कार्निवला खातीर म्हाका खूप आनंद जाता, खूप खुशी जाता, कारण ल्हानपणांतल्यो म्हाज्यो खूप हांगा यादी आसात. म्हाका सदांच अशें दिसतालें किंग मोमोच्या एक राणी पैकी हांव आसूं जाय, थंय बसूं जाय आणि एक बरो ड्रेस घालून हांव त्या सिंहासनार बसूं जाय बी. आणि तशेंच टिनेजांनी म्हणजे खूप हांव कितलीच कार्निवल मिरवणूक पळयल्यो, पूण आज ही ड्रीम कम ट्रू म्हणटा तशें हें स्वप्न खरें जालें. आणि कार्निवलान हांव प्रत्यक्षात फ्लॅग ऑफ करपाक मेळ्ळें मानेस्ता बरोबर. म्हाका खूप खुशी जाता. आणि एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना कार्निवल बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट येताले, पूण तो इतलो इंटरनॅशनल नाशिल्लो, कमी ट्युरिस्ट आसताले. पूण आज खऱ्या अर्थान नवीन पिढीक तो इंटरनॅशनल लेवलार व्हेला, एका ग्लोबल लेवलार व्हेला. सो इट्स अ मोस्ट अवेटेड इव्हेंट. आणि कार्निवल इज सिनॉनिमस विथ गोवा. कार्निवल, शिगमो हे गोंयचो एक कल्चर जावन पडला. आणि म्हाका ताचो खूप आनंद जाता. एक नेटिव्ह हांव गोंयचे, आमचे नागरीक, म्हाका खूप आनंद जाता, खूप खुशी जाता की एक गोंयकार हांव. आणि म्हणूनच म्हाका चड खुशी जाता कार्निवलाचे हांगा येवपाक. आणि आज फ्लॅग ऑफ करपाक ही संदी दिली, हाजे बद्दल प्रमोद बाब हांव तुमचे खूप कृतज्ञ आसा. आणि आतां खंवटे बाबान आनी खूप बऱ्यो गजाली सांगल्यो. आणि खरेंच कार्निवल जो आसा तो एक कल्चराचो भाग, तो असोच फुडें वचूंक जाय. आणि सगळ्यांक हांव कार्निवलाच्यो शुभेच्छा दिता. विवा कार्निवल, विवा गोवा, विवा कार्निवल. कार्निवलाच्या समेस्त गोंयकारांक खूप खूप शुभेच्छा दिता. कार्निवल आनी शिगमो हे दोन्ही फेस्टिवल अशें व्हडा उमेदीन गोंयकार लोक आणि ट्युरिस्ट इन्क्लुडींग द फॉरेन ट्युरिस्ट हातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर आज आमकां पणजेच्या वाठारांत येता आसतनाच दिसल्या. पण एक म्हाका खबर आसा की थोडोसो कार्निवलाच्या दिसा ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम जाता, थोडोसो लोकांनी समजून घेवचो. पण कार्निवलाचो उत्साह लोकांक एन्जॉय करपा खातीर आयचो दीस हो खरोखरूच म्हणजे पुराय ट्युरिस्टाक आनी कार्निवलाक आयल्या तांकां हांव शुभेच्छा दिता. वेगवेगळे फ्लोट्स
जे ट्रेडिशनल फ्लोट्स आज पार्टिसिपेट जाता हे आमी म्हणटा की गोयचे कल्चर ह्या फ्लोटाच्या निमित्तान ते कार्निवलांतल्यान दाखयता हाज्या सगळ्या कलाकारांक एप्रिसिएट करता आणि कार्निवल हे फुडले 5 दीस चलपी वेगवेगळ्या सिटींतले कार्निवल समेस्त गोंयकारांच्या मदीं एक कम्युनल हार्मोनी ही सातत्यान दिसता जे गोंयकार हे सदोदीत खंयसरूच भेदभाव न करता सगळ्या फेस्टिवलांनी पार्टिसिपेट जाता आयच्या ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान सगळेजाण पार्टिसिपेट जाता आसतना दिसता आमी गोंयांतले टुरिजम वाडोवपा खातीर सातत्यान म्हणजे कार्निवल आसतले शिमगो आसतले किंवा अशा पद्दतीची वेगवेगळी फेस्टिवल्स ही टुरिस्ट नॅशनल आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट अट्रॅक्ट करपा खातीर ही फेस्टिवल सातत्यान करीत आसा आमकां आमी जेका म्हणटा की कल्चरल टुरिजम हो कार्निवल हे कल्चरल टुरिजमाचोच भाग आसा आनी ते प्रमोट करपा खातीर सातत्यान आमचे बाब टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हे सदोदीत वावरीत आसा आयच्या फ्लॅग ऑफ करपा खातीर खास करून बाय वर्षा उजगांवकर हे मुद्दामून हांगासर आयले हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन बाय वर्षा उजगांवकर हाचे बी खूब खूब अभिनंदन करता बाब रोहित पॉन्सेरात आमचो डायरेक्टर GTDC डायरेक्टर टुरिजम हे सगळेजण आनी एंटायर स्टाफ हे खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावन हे फेस्टिवल घडोवन हाडटा खास करून प्रेस मिडियांतले म्हजे भाव सदोदीत हे फेस्टिवल सगळ्यांच्या मुखार दवरपा खातीर तुमी व्हडा उमेदीन वावुरता खंयसरूच कोणाकूच डिस्टर्ब न करता फेस्टिवल खूब बरें जावचें हें हांव मागता आनी फुडले 8 दीस किंग मोमो हाजे गोंयांतले जे कल्चरल टुरिजम जावपा खातीर ते सदोदीत